आयला हय. तो हांवें वाचूना फक्त आयकलां द वे BJP आमचे कडेन वागली हे खंयचोच पक्ष टॉलरेट करचो ना. 1999 नंतर जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पक्षाची सरकारां घडली तातूंत सुदीन ढवळीकराचें योगदान हें खूब मोठें आसा आनी हें आतां एकट्याकूच खबर आसा. कारण म्हजे जे उलोवणे जाताले ते डायरेक्ट मनोहर पर्रीकरा कडेन जाताले आनी ताजे बरोबर दुसरो मनीस आसतालो तो तांचो ट्रेजरर जो आतां आसा संजीव देसाय हे एकट्याकूच सगळे भितरल्यो गोश्टी खबर आसा. बाकीचे जे आसा ते सगळे पेदे म्हणजे फाटल्यान राजाच्या फाटल्यान जे पेदे आसता ते पेदे बाकीचे तांकां कांयच खबर नाशिल्लें आनी त्या खातीर 1999 ते आज पर्यंत ज्या ज्या वेळार भारतीय जनता पक्षाची सरकारां घडली ही सरकारां मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान घडली आनी ताका कारणीभूत हांव आनी म्हजे बरोबर काही लिडर. आमी अशें विसरूंक शकना की गोंयच्या ह्या मातयेंत जो पक्ष आसा ताका कित्याय कितें ट्रिटमेंट दिलो ताका ताजें योग्य स्थान दिलें ना जाल्यार तांची परिस्थिती कितें जाता हें आतां आमकां कळून येता. आनी त्या खातीर लोकां कडेन मागता मतदारां कडेन मागता ज्या पक्षान 17 वर्सां राज्य केलें त्या पक्षान ह्या सबंद गोंयांत रावपा खातीर जे 2 कायदे केले मुणकार आनी टेनन्सी एक्ट त्या खातीर जो पळय मुणकार आशिल्लो तो आज घर बांदून उरलो. अशा पक्षा फाटल्यान उबे रावात. युतीच्या विशयी हांव कांयच उलयना. आमची एक्झिक्युटीव कमिटी जी आसा ती ताची नोंद घेतली पूण भारतीय जनता पक्षान आमकां 3 दोगो दिला आनी हो दोगो आमी विसरूंक शकना आनी त्या खातीर युती विशीं त्यांचे बरोबर आमकां पूर्णपणे खूब विचार करचो पडटलो नाजाल्यार ती आमची आत्महत्या आसतली. मोगो पक्षाची आत्महत्या आनी कितें आत्महत्या करतलो जाल्यार तुमच्यार आनी करतलो. सर BJP वांगडा ना आनी कोणा वांगडा तुमी युती करपाची आसा? दीस स्टेज आमी 12 मतदारसंघात आमचे यंग इंजिनियर डॉक्टर्स अशे भुरगे उबे केल्या. आमी जर युती विशीं आतां हे 12 मतदार सोडून जर कितें जाता आसत जाल्यार गोश्ट वेगळी आसता पूण आमी जर तें केलें आसत जाल्यार हे जे भुरगे आमी मुखार काडल्या इंजिनियर बरे बिजनसमॅन बरे एग्रीकल्चरिस्ट तांचो खून मोगो पक्षान केलो असो जातलो आनी ते करपाक दिवचो ना. ज्या खातीर आतां फुडलें आमचें प्रिपरेशन करपाक जाय त्या खातीर आमकां खंय खंय वचचें पडटा. देव बरें करूं.